वेचणूक अधिकाऱ्यांनी करून दिली नागरिकी हक्काची जाणवी काय? युवा युवतीक व्हडा संख्येन मतदान करपाचे केले आव्हान. आणि एक शिक्षक सापडलो कोरोना पॉझिटिव्ह. 21 नोव्हेंबराच्यान सुरू जाल्ल्यो 10वी आणि 12वीच्यो क्लासी आस्थापनांनी परतून केली स्कुलां बंद. गोवा माल्साच्या टॅक्सीवाल्यांनी दाबोळी आडयली उत्तर गोंयची एक टॅक्सी. कळंगुटे आणि हणजुणा त्यांच्या टॅक्सीकारांक खंय काय खाजगी टॅक्सीवाले त्रास दितात म्हणून आम्ही आडयली तांची टॅक्सी. गोवा माल्साचे रजाव. मतदानाच्या वेळार कोरोना पेशंटांक कसले SOP घालून दिल्यात खबर ना. मतदानाचो अधिकार दर एकल्याक मेळपाक जाय. पेशंटाक आणि स्टाफाकूय दियात PPE किट म्हणटा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या मतदाना वेळार सरकारान SOP दिला जाल्यार आपणाक खबर ना. म्हज्या लागीं कसलीच फायल येवंक ना. पूण कोरोना बाधित मतदारा बरोबरच मतदान केंद्रा वयल्या हेर मतदारांकूय PPE किट दिवचें पडटलें. मतदान हो दर एकल्याचो हक्क, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. मतदानाच्या वेळार शेवटाक कोरोना बाधितांक संद दितले अशें सरकारान सांगिल्लें आसलें तरी ते विशींचे SOP जाहीर जावंक नाशिल्ल्यान गोंदळ निर्माण जाला. ते फाटभुंयेर विचारिल्ल्या पत्रकारांच्या प्रश्नाक विश्वजितान जाप दिली. प्रद्युम्न सोनी ह्या तरणाट्याचे अवयव वापरून गोमेकोच्या दोतोरांनी सोडटाचे मजतीन 5 जाणांक जीवदान दिलें. ते खातीर गोमेकोत कृतज्ञताय सुवाळो घडोवन हाडलो. ते तुम्ही कोणी केलं ते विचारून जाय. काय घेऊन ना माझ्याकडे काय खबर ना. माझ्याकडे फायल बी काय घेऊन ना. म्हाका कितेंच खबर एक वर दितात पळय तेन्ना किट एक्चुअली कोणाक दिवप? पेशंटाक दिवप की थंयसरल्या कोण पोलीस स्टाफाक दिवप? किट कसली किट? त्या स्टाफाक बी दिवचे पडटले आनी ते पेशंटाक बी दिवचे पडटले. नो प्रोटोकॉल ना म्हाका खबर ना साहेब. यू आर आस्किंग मी. आय हॅव जस्ट कम फ्रॉम फॉर दीस पर्टिक्युलर फंक्शन. SOP I have not read the SOP of the election at all. And if I would make if you in this present tense because everybody has a right to vote, they have to give the kits to the people who are in the booth and including to the patients. That should be fine. I don't see any problem. सोट्टो गोवा म्हटल्यार स्टेट ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन गोवाचे मजतीन गोमेकोन काय ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनां यशस्वी तरेन केली. जायते जाणांक नवी जीण मेळोवन दिली. ते विशींची मिडियाक म्हायती दितना विश्वजीत राणे आनी गोमेकोचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान ऑर्गन डोनेट करप्या बरोबरच GMCचे पुराय टिमीची तोखणाय केली. Everyone here who is gathered here today is a member of a great human team which has made this organ donation successful, and today Goa is on India's map basically because if I tell you the heart has gone to a person who was told you will live for only 3 days, and after his heart has been implanted, today he is doing very well. His ejection fraction was 15% and this patient is in Mumbai. The patient who received lungs was a post-COVID patient and he was on ECMO. You know what is ECMO? It was put for XCM of Tamil Nadu. And ECMO, you cannot give long life. It was, again, the patient was told your survival is 3 days. And this patient, lungs has saved his life. So Pradyuman Soni, who has donated this organ, he is a 21-year boy. He has given life to 5 patients. GMC under the team work of Dr. Tiwari and Madhu Mohan, 2 patients have received kidneys. Both are doing well, and since it is done just yesterday, we have to see and wait and see, but they are at present they are very stable and they are doing well. This is a great moment for us because somewhere else, through him, through their loss and through their son, he is living in 5 different bodies. I don't know how to express this because this is something where he has given life to 5 different people who had no hope of moving forward in life, and I'm grateful to all of you. This is not a celebration. This is a
we have come here together to appreciate and thank them on behalf of the state of Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. एकूण मतदारां तरणाट्यांचो आंकडो सगळ्यांत चड आसा. देखून तरणाट्यांनी मतदाना खातीर येवप खूब गरजेचें. मतदानाचो हक्क बजावप हे दर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. दिवचलचे आयोजीत केल्ल्या मतदार जागृताय मोहिमेंतल्यान हो मेसेज दिलो. दिवचलचो मामलेदार आनी पालवी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यान बुधवारा मतदान जागृताय कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पयलेच फावट मतदानाचो हक्क बजावपी मतदारां खातीर ही कार्यावळ आशिल्ली. हे कार्यावळीचो भाग म्हणून रांगोळी, आकाश दिये आनी कविता सादरीकरण सारकिल्ल्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. To the electors to include their name, to correct their electoral details, and finally when you are having an epic card, you can make a difference. What has happened in this country today that everyone is having freedom, we are having fundamental rights, we are having fundamental duties, but there are some countries, I am not naming any country, but wherein there is no right to vote. Voting is a beneficial thing, it's a beneficial right, but there are lots of communist countries in this world where there is no right to vote. They don't get a chance to elect their representative. But this country and the Election Commission of India gives the opportunity to the citizens to exercise their right to franchise and elect their candidates. So it is a beneficial thing. We should not take the right to vote as granted. I want all the youth to come forward, take part in election process. We are having a ZP election also. You people are voters of Bicholiam Assembly constituency, some are voters for ZP constituency. Vote for the betterment of this country, vote for the betterment of the state of Goa by electing good, educated candidates. कशें आसता खूब लोक वोट मारिनात. The voting percentage for parliamentary election, Lok Sabha election was quite poor in this country. कित्याक कमी आसा, कित्याक लोक वचोंक ना मत मारपाक. वी हॅव कंडक्टेड लॉट ऑफ अवेरनस एक्टिविटीज. अवेरनस स्वीप म्हणटा ते सिस्टमॅटीक वोटर एड्युकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन. कितलीशीच अवेरनस एक्टिविटीज करता आमी, कित्याक वोटर्सांक अवेरनस करपाक की एनरोलमेंट प्रोसिजर कशें तुजें नांव इन्क्लूड करपाक जाय, नांव नोंदणी कशी करपाक जाय वोटर लिस्टान, कशें करेक्शन करपाक जाय एपिक कार्डान फॉर्मेट फायल करून. So these things we are making aware to the general public, not just because we are free, we are overburdened. आमकां खुबशें काम आसा ऑफिसान, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आसा ते हिसपा भायर आसा आमकां. But we are doing it for the betterment of the general public and for the betterment of this country. More than 50% of India's population consists of youngsters, and young people can make a lot of difference. Even senior citizens can make a lot of difference, but youngsters म्हणटा they are enthusiastic. But I see today's youngsters, they are pre-consumed in electronic gadgets, smartphones, and all those things. But when it comes to voting, they are left behind. And that's why we have done so many activities to encourage the young voters to get enrolled. The special summary revision of electoral roll with reference to 1/1/2021 as a qualifying date has commenced from 16 November. Period of filing claims and objection is from 16 November till 15 December. So any elector who is turning 18 on or before the qualifying date, that is 1st January 2021, can enroll his name into the electoral roll by filing Form 6. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. उत्तर गोंयच्यान आयिल्ली एक टॅक्सी गोवा मालसाच्या टॅक्सीवाल्यांनी दाबोळे आडयली. हाचे फाटले कारूणी अजाप करपा सारकें आसा. ही टॅक्सी कित्याक आडयली तर कळंगुटे आनी हणजुण्या वाठारांत तांच्या टॅक्सीकारांक खंय खाजगी टॅक्सीवाले त्रास दितात. गोवा मायल्साच्यो टॅक्सी उत्तर गोंयांत आडयतात आनी टॅक्सी चालकाची सतावणूक करतात. तशेंच तांकां धमक्यो दितात अशें दाबोळी विमानतळावेले टॅक्सीवाले म्हणटात. के पास रुका था एंथोनी चर्च के पास, उधर आके 10-12 लोग मिल के पूछा नहीं, कुछ नहीं, आके रफा रफ मार के गया. क्यों मारा? इधर क्यों आया बोल, किधर? गोवा माइल से क्या तो बोले कि हाँ बोला तो मारा. किधर क्यों आया करके? ड्रॉप के लिए गया था. ड्रॉप के लिए रुका ना गोमास का बोल के. किधर गया था ड्रॉप के लिए? ऐसा बार बार होता है आप लोगों के साथ या एक ही बार हुआ है? बार बार बहुत बार हुआ है ऐसा. एक बार तो गाड़ी फोड़ा था मेरा. हाँ, पुलिस कंप्लेंट भी किया है आपने? हाँ पहले किया था, इसके लॉकडाउन से पहला हुआ था. कल पुलिस कंप्लेंट हुआ है?
काल कंप्लेन दिल्ली असा नहीं, कल आपके साथ मारपीट हुई है ऐसा आप कहते हो, आपने पुलिस कंप्लेंट किया है कल? पुलिस कंप्लेंट काल मरे आमगे गाडी नॉर्थ सायडीन गेल्ली कडेन मरे थंय हाडयला आमकां खाली येतना गेस्टा वतना हाडयला ना खाली येतना एमटी येतना हाडयला आणि गाडीचेर फावटी थापटा बिपटा मारला. रापक साहेब आसा थंय खंय कलंगूट कंप्लेन दिवन येयल्ले कित्याक बाप्पा बी आशिल्ले तेंगे हितून आनी नॉर्थाचो तो योगेश म्हणून एकटो आसा ते सगळे मेळोन बरे टायट बी आशिल्ले 20-20 जाण एटॅक करपा आयला. नेक्स्ट टायम आमची गाडी समज थंय दिश्टी पडली जाल्यार सगळे उजो घालता आनी तुमकां मारून उडयत म्हणून अशी धमकी दिताले. काल आमी अंजुना पुलीस स्टेशनार आनी कलंगूट पुलीस स्टेशनार आमी वचून थंय कंप्लेन बी रजिस्टर करून गेला. आयज कितें ते एक्शन घेता म्हणून सांगलां आमकां. आनी हिंगे आतां कितें जालां परत थंय गेले जाल्यार आयज सकाळी पासून आमगे चालू आसता गाडी धाणयताय मारताय कितें काय म्हणटा ते सांगता इल्लिगल म्हणटात. इल्लिगल कशें काय म्हणटा गव्हर्मेंट एप्रूव्ड आसा न्ही गव्हर्मेंट एप्रूव्ड आसा म्हणून आमी चलयता. आमकां सगळे पुलीस इतले सपोर्ट करता आमी खंय फोन मारता थंय पावता सगळे हेल्प करता. पूण हे इतले आमकां कितें आसा चलयता कितें आसा हेजेर आज तुम्ही हांगासर गाडी हाडयली पळय तुमकां कितें दिसून येयला? तेमी सांगताय ऑलवेज की आमी विदाउट बॅच म्हणटा इल्लिगल म्हणटाय. आतां आमकां पळोवपाक जाय आशिल्लें हेमी कितले लिगल आसा. हेंचे कडेन सगळे ड्रायव्हर आसा ते सगळे महाराष्ट्र हैदराबाद सगळे लायसन्स चॅक करतो. सगळे महाराष्ट्राचे कर्नाटकाचे आनी हैदराबाद हेंचे कडेन बोला आनी सगळे आमगे गोवा मायचा सगळे गोवन बोल्ला हिंगा. आमचे सगळे कडेन बॅच आसा सगळे आसा तरी पूण ते आमकां त्रास करता आनी हांकां आमी त्रास करपाचे ना. आतां पण त्यांची डिमांड किती आहे कलंगूट गेले ते लोक किती म्हणटाले तुमकां? ते की सांगता आमी थंय वचपा जायना खंय तस जाल्यार तुमी हिंगा येनाका. सो तुम्ही हांगासर तांकां अलाव करचे ना अशी ना आमी करत जायना न्ही. जेन्ना तुमी आमकां नॉर्थान घेना जाल्यार आमी तुमकां सावथान कशें घेतले. जाल्यार एक काम करा तुमी नॉर्थाचे नॉर्थार राहा आमी सावथाचे सावथार रावता. आमी ते सायडी येनाका येना तुमी ते सायडी येनाका. तुम्ही तांकां मागीर एअरपोर्टार भाडी बीन मारपाची ना आतां आमी सांगताले तांकां पिकअप करपाचें ना हिंगच्यान येवपाचें ना हिंगा. आमी थंय ते सायडी येवपाचें ना मरे जाल्यार तुमी हे सायडी येनाका आमकां त्रास करपाक. आतां हे डेलीचं जाला. अरे आमगे एक मनीस आसता तेंगे 20 मनीस आसता थंय येता मारता वयता जाले हे डेलीचं जाला. एक दीस चुकोन काय ना हे सदां वयता थंय लफडे मरे. पुलीस कॅब घेयना का ते? पुलीस घेता पुलीस सांगता आपूण अरेस्ट करता. आयज सकाळी काल बाप्पाचेर दिल्ले मागीर ते डब्ल्यू हॉटला भायर ते भुरगे जायते लोकांचे कंप्लेन दिला. आयजून पासून आमकां फोन बी काय येयल ना की कितें अरेस्ट करता काय कितें करता ते. रापो साहेबान बी सांगला कितें म्हणून आपूण तांकां अरेस्ट करून हाडटा म्हूण. आनी हिंगा आमगे आमीन साहेब कितें तरी आसा खंय अंजुना पुलीस ताणें सांगला तांकां अरेस्ट करून हाडटा. काल आमी कलंगूट कालसून आमकां त्रास करपाक लागले कलंगूटान कितें आमी लायले न्हू गाडी तेन्ना विचारता तुमी गोवा मायल्स रे? हय आमी गोवा मायल्स म्हणटा. गोवा मायल्स म्हणलें की ते आमकां दार ओडटा आमकां चिडयता तुमकां कळना काय अशें तशें म्हणटा. आमकां मारपाक येता. मागीर आमी कितें केलां आतां काल आमची एक गाडी फोडले कलंगूटान. गाडी फोडले म्हणल्यार आमी आतां एक्शन घेतला. आमी थिंगा आमच्या गाडी फोडटा आमी हांगा तांकां एक्शन घेया न्हू. आमी बी काही वगी बसूंक जायना. ताका लागून आमी आतां आमकां बॅच दिता आतां वयल्यान. हेंचे कडेन एक बी बॅच ना काय बॅच ना. कर्नाटक लायसन्स आहा आनी महाराष्ट्र लायसन्स आहा. बॅच महाराष्ट्र कर्नाटक बॅच महाराष्ट्र अशें आहा. आतां कितें करपाचें अशें ताका लागून आमी हांगा हे डिसिजन घेतला कलंगूट गाडी पिकअप करपाची ना हांगा. म्हाजें इतलेंच आहा. ओनली कलंगूट गाडी का गोवा माइल? गोवा माइल्स आमी ही कर्नाटक लायसन्स आहा आनी बॅच कर्नाटकाचो आनी ते थिंगा हे करता. तुम्ही गोवा माइल्साचे? आमी गोवा माइल्साचे. तुमकां घेयना ते कलंगूट? ना आमकां घेयना पिकअप करपाची ना म्हणटा. आमी वाजले ऑनलायन वाजले की आमी खंय वचून पिकअप करूं शकता. आमचे कडेन रायट आहा. हे आमकां गेस्टाक म्हणटा की तुमकां रायट ना इलिगल गाडयो हो गाडयो ते गाडयो म्हणटा. गेस्टाक देंव येता मदीं वाटीर देंव येता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एका शिक्षकाक कोरोनाचो संसर्ग जाला हे कळटकूच बांबोळे कुजिरा कॉम्प्लेक्सांतल्यान मुस्टीफंड हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी स्कुलांत क्लासी बंद केल्यात. शेनवार मेरेन क्लासी बंद उरतल्यो. शेनवार 12 डिसेंबर मेरेन स्कुलां बंद आसतली. सोमार दिसा स्कुलां सुरू जातली. फाटल्या 2 दिसांत कोविडाच्या काळात शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह जावपाची ही दुसरी खेप. काल उसगांवची एक शिक्षक पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचें कळून आयिल्लें. सरकारी मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण 21 नोव्हेंबराच्यान 10वी आनी 12वेचे वर्ग सुरू केल्ले. गोवा 365 ब्युरो. 12 डिसेंबर हो मतदानाचो दीस जाल्यार 14 डिसेंबराक जिल्लो पंचायत वेंचणूक उमेदवाराक मेळिल्ली मतां मेजतले. दोनूय दीस सोरो विकपाक मेळचो ना. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतली सगळे परवानो
आशिल्ले 12-11 डिसेंबराक मध्यान राती सावन ते 12 डिसेंबर मध्यान राती मेरेन, जाल्यार 13 डिसेंबराच्या मध्यान राती सावन ते 14 डिसेंबराचे मध्यान राती मेरेन बंद आसतली. बार्रां आनी रेस्टॉरंटांनी बार कावंटर बंद दवरचे पडटले. सोरो विकपाक मेळचो ना. 8 डिसेंबराक सरकारान हें नोटिफिकेशन काडलां. मतदानाचो दीस 11 डिसेंबराचे मध्यान राती सावन ते 12 डिसेंबराचे मध्यान राती मेरेन. मतां मेजपाचो दीस 13 डिसेंबरा मध्यान राती सावन ते 14 डिसेंबराक मध्यान राती मेरेन. ज्यांच्या कडेन बार आनी रेस्टॉरंटाचे लायसन्स आसा तांकां सोरो सोडून फक्त जेवण खाणच दिवपाक मेळटलें. गोवा 365 ब्युरो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बुधवारा हवामानात व्हडलोसो बदल पळोवपाक मेळ्ळो ना. उण्यांत उणें तापमानूय सामान्यच आशिल्लें. अशें आसलें तरी उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांतल्या वातावरणात तफावत आशिल्ली. मुरगांव तालुक्यांत सगळ्यांत उणें 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.